मातेवाप्रमाणे सुवार्थ अध्याय 26. जेजो देवाळाची देसवट कळीत करता. जेजो देवाळांतलो भायर सरन गेलो आपली वाट धरन वेत आसतना ताचे शिस मुखार आयले आनी देवाळाच्यो बांदावळी पळय म्हणून ताका दाखोवंक लागले. तांकां जाप दिवन ताणें म्हणलें, हें सगळें तुमकां दिसता मू? सतस हांव तुमकां सांगतां, एकच एक फातरार उरचो ना, सक्कडी कोसलावन घालतले. कश्टा संकश्टांचो आरंभ. उपरांत तो ओलिवेत दोंगरार बसोन आसतना शिस ताचे सरशी येवन गुठान विचारी लागले, सांग आमकां ह्यो संगती केदाळा घडतल्यो? तुज्या येण्याच्यो आनी अंत काळ लागीं पावला म्हणल्याचो गुर्त कसलो? जेजोन तांकां जाप दिवन म्हणलें, कोणेय तुमकां ठकयनाशें सत्राय घेया. साबार जण म्हजे नांवी येतले आनी आपुणूच क्रिस्त म्हणून जायत्यांक ठकयतले. लागशिल्ल्या गांवांनी जातात त्या लढायांचो आवाज आनी पयसल्या गांवांनी जातात त्या झुजांची खबर तुमी आयकतल्यात. तवळ तुमी आकांचे न्हय. ह्यो संगती घडा जायस, तरी तितल्या भितरच अंत आयलो म्हूण न्हय. राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतले. थंय हांगा दुखळ पडटलो आनी भुंय कांपण्यो जातल्यो. तरी हें सर्व नवो काळ जल्मातना येतात त्यो योना म्हणयेत. तवळ तुमकां दोगदोनच्याक धर्न दितले आनी तुमकां जिवेशी मारतले आनी तुमी म्हजे पाटलावधार देखून सर्व गांवांचो लोक तुमचो द्वेश करतलो. त्या वेळार साबार जणांचो भावार्थ धंडळतलो. एकामेकाक ते विकृत करतले आनी द्वेशितले. तवळ साबार फडकिरे प्रवादी उरतले आनी जायत्यांक ठकयतले. आनी खोटेपण सगळ्यान चडांत वेता एकामेकाचो मोग शेळयतलो. पूण शेवट पर्यान थीर रावता तो बाचाव जातलो. आनी सोमेस्त परजांक सत कळीत जावचे खातीर राज्याची ही सुवार्थ सगळ्या संवसारार परगट जातली आनी उपरांत येतलो अंत. व्हड संकश्ट. देखून दानियेल प्रवाद्यान दाखोवन दिल्ली विनाशकारी मूर्ती पवित्र स्थळार उबारलेली तुमी पळयतना हें वाचता तो कितें तें म्हूण समजून दी. तवळ जुदेयांत आसलेले दोंगराक पळोवन धांवूं. पाक्यार आसा तो घरांतलो सामान काडूंक म्हूण भितर वचना जावं. आनी शेतांत आसलोलो आपले वस्तूर हाडूंक म्हूण फाटीं घरा वचना जावं. भिरमोत त्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पानो दितल्यांची. तुमची फळाफळ हिवाळांत वा साबताचे येना जावं म्हूण तुमी मागा.
तवळ येताले वड संकष्ट संसाराच्या आरंभात हावन आज पर्यान तसले कष्ट आयिल्ले नांत आणि फुडें येवचे नांत. आणि संकश्टाचे ते दीस उणे करूंक नातले जाल्यार नर मनीस वाचतो ना, पूण आपल्या विंचलेल्यां पासत देव ते उणे करतलो. तेदवा जर आळे क्रिस्त हांगा आसा वा तो थंय आसा म्हणून कोणी तुमकां सांगीत तर ते सतमानी नाकात. कित्याक ठक्की मनीस येवन आपूण क्रिस्त वा प्रवादी म्हणून सांगतले आनी आपणाक तांगता जाल्यार देवान विंचून काडलेल्यांक सयत फटयत तसले वर्ती खुणां आनी असर्यां ते करतले. पळया, पयलेंच हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या. देखून आळे तो अरण्यांत आसा म्हणून कोणेय तुमकां सांगल्यार तुमी भायर सरन वचनाकात. वा आळे तो भितरल्या कुडांत रावता म्हळ्यार तुमी फातये नाकात. जशें उदेंतींत मारता तें जगलाने अस्तमते पर्यान तळतळता तशें जाताले येणे मनशा पुताचे. जंय मोडें पडटा थंय गीद जमतात. मनशा पुताचे येणे. त्या दिसांचे संकश्ट खबर जाल्लेच सुर्याक काळबन पडतली, चंद्र उजवाड दिवचो ना, नखेत्रां मळबार थावन सकला पडतली आनी अंतराळाच्यो सक्तीच लगतल्यो. तेदवा आकाशी मनशा पुताचो गुर्तो दिसतलो. तवळ संवसारांतल्यो सर्व परजा विळाप करतल्यो आनी मनशा पुताक व्हड पदवेन आनी महिमेन अंतराळाच्या कुपांचेर येता ताका देखतल्यो. व्हडल्या तुतुरीच्या वासपान तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते संवसाराच्या चाराय कुशीन थावन दिगंता पर्यान ताच्या विंचलेल्यांक जमो करतले. अंजुराच्या रुखा थावन फाट. अंजुराच्या रुखा थावन हो फाट शिका. ताच्यो खांदयो मोव जावन कोंबरे फुटोंक जाले म्हणटाना गीम लागी पावलो म्हूण तुमी समजतात. तशेंच ह्यो सर्व संगती घडटात त्यो पळयतना अंत लागी पावला दारवट्यारच आसा म्हूण समजा. सतच हांव तुमकां सांगतां, ह्यो सर्व संगती घडासर ही संतत अंतरची ना. आकाश आनी भुमी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात. दीस वा घडी कोणूच नेना, पूण तो दीस आनी ती घडी केदाला येतली हें बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच सर्गींच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. जशें नोयेच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येतलो त्या काळारी घडतलें. जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यान लोक खातलो आनी पियेतलो, लग्न जातलो आनी लग्न कर्ण दितलो. आनी पुर्तुगाल येवन
ते सक्कड वाळोन वसासर तांकां कळीत जावंक ना. तशेंच मनशा पूत येतलो त्या वेळारी घडतलें. तेदवा शेतांत आसलेल्या 2 दादल्या मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. दांत्यार दोळोवंक बसलेल्या 2 स्त्रियां मदले एकलेक व्हरतले आनी एकलेक सोडतले. देखून तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो ते तुमी नेनात. उगडास दवरा, चोर अमक्याच वेळार येतलो म्हूण. घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपले घर फोडून नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पूत येतलो. विश्वासी आनी अविश्वासी साकर. तर धन्यान आपल्या हेर साकरांची मेल खबरदारी घेवंक आनी तांकां वेळा वेळार तांची फोड मेजून दिवंक नमियारलो पातयेनेसो आनी बुदवंत साकर म्हळ्यार कोण तो? आपलो धनी घरा फाटी येताना आपले काम करन आसा तो साकर भागीस सै. सतस हांव तुमकां सांगतां, आपल्या सगळ्या आस्त बदकाची खबरदारी तो ताचेर सोडतलो. पूण जर तो एक नश्टी साकर जायत आनी म्हजो धनी फाटी येवंक आनीक वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या सांगात्या साकरांक कश्टीत आनी बेबद्या सांगाता गम्मत मारीत, तर त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्या दिसा आनी ताणें चिंतिनातले घडये येतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी फातक्यांत ताका लोडतलो. थंय जातालें रडणें आनी दांत किर्लोनी. आमेन.